म्हजें नांव शर्मिली नायक आनी हांव ओम साई ग्रुपाचें अध्यक्ष जावन आसा. जेन्ना पळय ही स्त्री शक्ती आमकां गोवा गव्हर्मेंटान लॉन्च केली 2015 सालांत, तेन्ना आमकां ज्यो स्किम्स आशिल्ल्यो त्यो भरपूर आमकां फायद्याक पडल्यो. आनी जें पळय आमकां लोन बीन मेळटालें ते आमकां ग्रूप जेन्ना पळय फॉर्म जालो तेन्ना आमी एक एंटरप्रेन्युअर आमचो स्टार्ट करपाचो ठरयलो. जी आमची पांचकाजी जावं कितें स्वीट मेकींग आमी करता ते आमी बँकाचे थ्रू भरपूर लोन घेतलें. आनी आमकां जे पळय सीएमान आमचो गोवा गव्हर्मेंट सीएम आसा पळय डॉक्टर प्रमोद सावंतान तेणें आमकां भरपूर हेल्प केलें. तशें एनआरएन डिपार्टमेंट आहा पळय तेणें आमकां खूब सपोर्ट केलो. तसो आमचो नरेंद्र मोदी जी आसा पळय तेणें आमकां भरपूर सपोर्ट केलो. तेज्या अंतर्गत आज आमी ज्यो महिला आसा पळय त्यो म्हाजे बरोबर ग्रूप एंटरप्रेन्युअर म्हणून 7 महिला म्हाजे बरोबर काम करता. तशें आमी भरपूर फुडें सरले कडेन आसा आनी आमकां हो खूब फायदो जाल्लो आसा. डिफरंट पळय हे जे स्किमी डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आहा त्यो आमचे पर्यंत पावलेल्यो आसा आनी आमकां खूब हेल्प जालो. आनी आज पर्यंत आमी खूब भरपूर तरेन व्हडलो बिझनेस करपाचो ठरयला आनी अशीच आमी फुडें रावतलीं. जसो आज हो आमकां पुरस्कार मेळ्ळा तो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो एनआरएलएमाचो जो कॉन्सेप्ट आशिल्लो तो आमकां मोदीजी सरकारान आमकां हें केल्लो आनी तेका लागून आमकां हो आज पर्यंत आमी जे ग्रूप एंटरप्रेन्युअर असो आमी हो स्टार्टअप केल्लो. आनी तेका लागून हांव सगळ्यांक देव बरो करून दिता. आनी हो आमकां आज बेस्ट सगळ्यांक आमकां एक इच्छा आशिल्ली सगळ्या ग्रुपाक म्हाका हो एवॉर्ड मेळचो म्हणून सदींच आमकां फेलिसिटेशन करतालें. पूण आज आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंतान सीएमाच्या हातीन हो आमकां ग्रुपाक एवॉर्ड मेळ्ळो. तेका लागून हांव देव बरो करून घालता आनी खूब म्हाका फील अप जाता की आमकां हो एवॉर्ड फावो जालो म्हणून. आनी थँक्स फॉर मोदीजी आनी थँक्स फॉर गोवा गव्हर्मेंट सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत.